Hello viewers, welcome back. This is Dilip Prabhudesai from the studios of Prudent Media, and in JournoSpeak today we are discussing the monsoon session of the Goa Legislative Assembly, and with me are Sadhguru Patil and Kishore Naik Gaonkar. आणि सद्गुरू भाऊ आम्ही उलयताले की हे सेशन जे जालें ते खूब तेंपान म्हाका दिसता इतली व्हडली सेशन जालें 20 दिसाचें सेशन 20 वर्किंग डेज म्हणजे जवळ जवळ म्हयनोभर हें सेशन चलतालें आनी म्हाका दिसता लास्ट 8-10 वर्स तरी अशें सेशन इतलें लांब आमी पळोवना. तर सेशन असेंब्लीचे खरेंच इतलें लांब आसचें काय ना आनी ताजे म्हणजे प्रोज आनी कॉन्स कितें? हय ना, आदी अशी लांब पल्ल्याची सेशन्स जाताली आनी म्हाज्या मते तर लांब हाजी सेशन जावपा जाय. काही वेळा सरकारूच भूमिका घेता की नाका 4 दिसांचे पुरो 8 दिसांचे पुरो, कारण आपूण एक्सपोज जायत हो एक भंय आसता किंवा विरोधक आपली कितें प्रकरणां भायर काडत अधिवेशना निमतान असो मंत्र्यांक भंय आसता, सरकाराक भंय आसता. त्यामुळे ते हे करतात सभापतींक बीन सांगून की आमी 3 दिसाचे 4 दिसाचे घेवया. अशे प्रकार हाज्या पयलीं जाताले, पण खूब दिसांनी पुन्हा एकदा लांब हाजे सेशन खूब दिसांचे सेशन पळोवपाक मेळ्ळे. हे जावप हे लोकांच्या दृश्टीन गरजेचें आसता, कारण ह्या सेशनान 2000 पेक्षा चड प्रश्न आयले. तेच जर कमी जाल्ले 3-4 दिसाचे तर अशें जावचें नासलें. कितलेशेच ठराव आयले, 18 विधेयकां जी पास जाली, बिल्स पास जाली, भितर एमेंडमेंट बिल्स आशिल्ली 3, त्या शिवाय 3 बिल्स सिलेक्ट कमिटी कडेन गेली. तर हें कित्याक घडलें तर इतले दीस आसल्या कारणान घडलें. फ्रायडे हो खाजगी कामाचो दीस, त्या दिसा सुद्दां सरकारी कामकाज घेतले, तो जर घेवन आशिल्ले तर आनी वाडपाचें. तर सरकारान खूब दिसां नंतर काही वर्षां नंतर पुन्हा एकदा एक बरो प्रेसिडंट घातलो की आमी विरोधकांक सामोरे वयपाक भियाना, आमी फेस करूं शकता. हे सरकारान दाखोवन दिले, म्हणून तांच्यांनी इतले अधिवेशन लांब घेतले अशें म्हाका दिसता. सो लांब अधिवेशन घेवप हे म्हणजे स्टॅमिना मातसो एक लागता MLA हांगा पणजी येवन रावपा खातीर आपली कॉन्स्टिट्युएन्सी येवन चडपा. पूण इन द बिगर कॉन्टेक्स्ट म्हाका जर लांब अधिवेशन हें बरें. दुसरे बिलाची जे सद्गुरू बाब उलयलो बिलाची बाबतीन 2 मुद्दे म्हाका म्हणपाक की प्रायवेट मेंबर बिल म्हाका दिसता 2च आयले. ते म्हाका दिसता प्रायवेट बाकी मेंबरांनी कितें हाडले ना कारण म्हाका खबर ना. तुमी इफ यू कॅन शेड सम लायट ऑन प्रायवेट मेंबर. सेकंड थिंग म्हणल्यार जी गव्हर्नमेंट बिल आशिल्ली, जी बिल पास जाल्या, 18 बिल पास जाल्या, 3 सिलेक्ट कमिटी कडेन धाडल्या, ताजेर डिस्कशन जालें काय जालें ना, जावपाक दिलें ना, कितें जालें? एक्झॅक्टली. सरकारी विधेयकाचेर विधानसभेन डिस्कशन जावंक जाय, हें गरजेचें. कित्याक तर एकदा ते विधेयक संमत जाल्यानंतर त्याचे कायद्यान रुपांतर जाता आणि ऑटोमॅटिक तो कायदो जाता. आता सरकारी विधेयकाचेर डिस्कशन जर जावंक जाय जाल्यार त्या खातीर विरोधक हे सक्षम आसपाचे पडटात. सरकार जेन्ना विधेयक मांडटा तेन्ना सरकार तेजेर डिस्कशन करिना. त्या विधेयकाचो अभ्यास करून विरोधकांनी ते विधेयकान कितें त्रुटी आसात, कितें तितून चुको आसात, तितूंतले खंयचे तरतुदे लोकांक मारक ठरूं शकतात, खंयचे तरतुदे फॉल्स आसात, हे सगळें स्पश्ट करपाचें काम हे विरोधकांनी करपाचें आसता. म्हाका दिसता विरोधकांक अभ्यास करपाक अजिबात वेळ मेळोंक ना, विरोधकांनी तेचेर एमेंडमेंट हाडूंक ना, त्यामुळे ती सरकारी विधेयकां ही विना चर्चा पास जाली. आता ऑटोमॅटिक ती जेन्ना कायद्यान रुपांतर जातलो आणि तेच्यो खंय त्रुटी दिसून येतल्यो तेन्ना मागीर ते आतां एमेंडमेंट जातली हेच्या फुडें, ती जेन्ना लक्षान येतले तेन्ना. पूण एट द टायम ऑफ पासिंग द बिल तेचेर चर्चा जावन तेचे त्रुटींचेर हेचेर तेचेर सगळ्या दृश्टीन तुजो विचार जावपाची गरज आसा. लास्ट डे जी बिल हाडिल्ली पळय ताजेर डिस्कशन अलाव केलें ना अशें कितें जालें काय कितें जालें? ना, डिस्कशन अलाव तेचेर कोणी एमेंडमेंटूच मारून. आणि आणखी एक तुमकां एक गोश्ट सांगता, लास्ट डेचीच जर गजाल तुमी दर्शात केल्यार लास्ट डे दिसा ते आमचे कॅसिनो गोवा पब्लीक गॅमलिंग एक्टाच्या संदर्भान 2 एमेंडमेंट अलेक्स रेजिनल्डान हाडलेले. पूण अलेक्स रेजिनल्डान ते एमेंडमेंट वेळेन सभापती कडेन किंवा आमच्या सचिवा कडेन दिवंक ना, अशा कारणान ते कन्सिडर करूं ना. पूण तेचेर डिस्कशन जालें. पूण एक म्हत्वाची गोश्ट अशी की एखादो विरोधकांतलो एक म्हत्वाचो आमदार जेन्ना एमेंडमेंट हाडटा तेचे एमेंडमेंट एक्सेप्ट करिना. जेन्ना विरोधी पक्ष नेतो हो सभापती गेल्या फावटीचो, जेका सगळ्या विधानसभा कामकाजाचो अनुभव आसा, तेनी तेचे आणि अलेक्स रेजिनल्डाचो त्या गोष्टीच्या बाबतीन खंयच संवाद जावं ना काय कितें असो प्रश्न निर्माण जावपाचो. कित्याक जर तेणी उशीर हाडलो जाल्यार, जर तेणी विरोधी पक्ष नेत्याच्या संमतीन जर ते एमेंडमेंट हाडलें जाल्यार तो ताका सांगतलो बाबा ते अमूक टायमार दिवंक जाय तुवें, जाल्यार ते कन्सिडर जातलें. अशी ती गोष्ट जावंक जाय आसली. जेन्ना अलेक्साचे ते एमेंडमेंट चर्चेक घेतले त्या टायमार सुद्दां विरोधी पक्ष नेत्यान तेतून त्या चर्चेन अजिबात हस्तक्षेप करूं ना. हेचोच अर्थ समन्वय नसल्या कारणान ह्या विशयांक काय अर्थ उरना. विरोधी पक्ष नेत्यान तो विषय घेवन
तो कित्याक एक्सेप्ट करपाची गरज आसली, तो कसो म्हत्वाचो अमेंडमेंट आसा आनी ह्या कायद्यान कशे त्रुटी आसा हें स्पश्ट करून दिवपाची गरज आसली, ती जावंक ना. हें दुर्दैव. दुसरे म्हळ्यार प्रायवेट मेंबर जो पळय शुक्रार दवरिल्लो तुमी म्हणले तशें, त्या दिसा गव्हर्मेंट बिझनेसय ट्रान्झॅक्ट जालो. हें बरें काय वॉट इज इट? हय, कितें ती अधिवेशन सुरू जावपाच्या आदी बिझनेस एडवायझरी कमिटीची मिटींग आसता आनी ते पूर्ण कार्यक्रम ठरयता अधिवेशनाच्या काळान कितें घेवप. हांवें अशें आयकलेलें की प्रायवेट दिसा जर घेयनासलेले सरकारी कामकाज थोडे, तर तांकां 20 दिसा ऐवजी आणखी वर्किंग डेज करपाचे पडपाचे. ताच्या खातीर तांच्यांनी घेतले. दुसरी गोष्ट कितें आसता की अधिवेशना खातीर खर्च जाता. लोकांनी लोकप्रतिनिधींक निवडून दिल्ले आसता, इलेक्शनांचेर खर्च जाल्लो आसता. त्यामुळे लोकांची अपेक्षा आसता की आपले अधिकाधिक विशयांचेर विधानसभेचेर चर्चा जावची, आपले अधिकाधिक समस्यांची तड लागची, आपले अधिकाधिक इश्यूज हे विधानसभेन लोकप्रतिनिधींनी चर्चा करची, कायदे करचे, ठराव घेवचे. हाज्या खातीर वेळ पावपा जाय. वेळ पावपा जाय म्हणून एखाद्या वेळा किंवा एखाद्या अधिवेशनान प्रायवेट मेंबर डे जर वापरपाचो पडलो तर वापरचो अशें म्हाका दिसता. त्यामुळे खाजगी सदस्यांच्या अधिकारांचेर अतिक्रमण जाता अशें खंय दिसलें ना, कारण कितलेशेच खाजगी ठरावूय आयले, अभिनंदनाचे कितलेशेच आयले, शोक प्रस्तावूय आयले आनी कालावधी कितें 6 सोंपताले अधिवेशन 7 सोंपताले अशेंय जायनाशिल्लें. 10-11 सुद्दां जाले. 11:30 जाताली, एखादे 12 जाले. त्यामुळे त्या दृश्टीन जर पळयले तर खाजगी दिसा काही सरकारी कामकाज घेवप योग्य निर्णय. तुमी अभिनंदनाचे ठराव म्हणले आनी हाजेर कितलो वेळ किशोर बाब कितलो वेळ काडचो असेंब्लीत? हो एक मातसो एक दिसलें. एक्झॅक्टली तुमी उलयले तो सारको विशय जाला. कित्याक हालींच्या काळान ह्या अभिनंदनाच्या ठरावांक आनी अशे जे कॉंग्रॅच्युलेटरी मोशन म्हणा किंवा सांत्वनपर शोक प्रस्ताव हाचेर कितको वगत उलोवप आनी कोण कितक्यांनी उलोवप हेका एक ठरावीक कितें तरी एक आतां मर्यादा घालूची पडटली. पूण म्हाका एक मजेची गोश्ट दिसता की फाटल्या फावटी ह्या अशाच ठरावाक लागून दिगंबर कामताचें सरकार वाचवलें. तेका जर तुमी आमी आतां बऱ्या दृश्टीन जर विचार करीत जाल्यार ताका मर्यादा येवंक जायी ही सारकी गरजेची गोश्ट. नाजाल्यार त्या ठरावाचीच हें जाता की कितें चल्लां हें अशें जाता. पूण काय वेळार काय प्रसंगान हेच ठराव सरकाराक वाचोवपाचे असो एक विशय आसा. त्यामुळे आमची कितकी जरी इच्छा जाली गेल्यार फाल्यां ते म्हणटले की आमच्यो भावना व्यक्त करपाक तुमी आमचेर मर्यादा कित्याक घालता? भावना व्यक्त करप म्हळ्यार राजेश खन्ना मेलो म्हणून किशोर कुमाराली पद म्हणप ही भावना व्यक्त करप जायना. बरोबर. पण तरी असो दुसरे एक मुद्दो म्हणल्यार जे पळय आमी आतां बिलाचे उलयले, प्रायवेट मेंबर बिलाचे जे किशोर बाब तुजे कडेन काडिल्ले, प्रायवेट मेंबर बिलां 2च आयिल्लीं. कोण विजय सरदेसायान बाकीची कित्याक येनात? म्हणजे इज इज अ ट्रेंड इन गोवा असेंब्ली काय कितें जाला? म्हणजे काही आमी आदी पळयताले काही प्रायवेट मेंबर्स बरी बिलां मांडटाले. म्हणजे उदाहरणार्थ दयानंद नार्वेकर जेन्ना आमदार आशिल्लो बरे अभ्यासपूर्ण बिलां मांडटालो. काशीनाथ जल्मीनय मांडलेली कितलीशीच बिलां आमी पळयली. तर ह्याच्या खातीर मातसो अभ्यास लागताच. कायद्याच्या दृष्टिकोनांतल्यानय विचार करचो पडटा आनी दुसरो सपोर्टूय लागता. बाकी सपोर्टूय लागता. दुसरी गोश्ट म्हाका अशें दिसता की CLP मिटिंग्स नियमीतपणे जाताल्यो अशें गृहीत धरुया आमी. ताका जर सगळे आमदार आयिल्ले तर त्यांच्या भितर चर्चा करपाक मेळपाची तांकां खंयच्या विशया खातीर आपण खाजगी ठराव हाडप गरजेचो आसा, विधेयक हाडप गरजेचें आसा. हाजो विचार म्हाका दिसता काँग्रेसीन अधिवेशना पयलीं करपा जाय आशिल्लो तो करूं ना. भरमसाट प्रश्न घातले, परंतु एखाद्या विशयाचेर विधेयक मांडुया म्हणून विधेयक मांडपाचें जावना. आतां विजय सरदेसायान सुद्दां जे विधेयक मांडलें तातूंत एक टेक्निकल मिस्टेक आयली. त्यामुळे पयले दिसा मांडपाक दिवना ताका एक पालिके संदर्भात की तो एक्टूच ना 1965 हय. तर हे नजर चुकीन जावं शकता. परंतु जर अज्ञान आसत किंवा त्या विशयाची पूर्ण कल्पना ना तरूय जावं शकता. त्यामुळे सरकारान राणे आनी तांचे जे सहकारी आसा तांच्यांनी विचार अधिवेशना पयलीं करपा जाय आसलो की आपण खंयचे विशय मांडप, सरकार खंयची विधेयकां मांडटलो आनी आपण कशा प्रकारच्यो ताका दुरुस्ती सुचोवपा जाय. विधेयक सरकार मांडटलो आनी दुरुस्ती सुचोवपा खातीर पुन्हा त्या विधेयकाचो कायद्याचो अभ्यास करपा जाय. बरोबर. किचकट अश्यो गोश्टी आसता तेच्या खातीर तकली घालची पडटा, थोडी बौद्धीक क्षमताय पणाक लावपाची पडटा. विरोधक त्या तितून कमी पडले नाल्यार अदीक
विधेयकां येवपाची अशें म्हाका येवपाची दिसता. गरज आसा, Private- कारण हय, ते गरज आसा. आता सद्गुरूच्या ह्याच विशयाक हांव एक हें दिता की कशें आसता की सरकार जेन्ना अंदाजपत्रकीय मागण्यो घालता तेन्ना ताका विरोधक कट मोशन्स घालतात, कपात सूचना. ह्यो कपात सूचना बेश्ट्यो घालप नासतात. ह्या कपात सूचनांक जे मुद्दे मांडटात न्हू ते अत्यंत म्हत्वाचे मुद्दे असतात आणि तो इतको अभ्यास करून ह्यो कपात सूचना म्हाका अजून उगडास आसा जेन्ना मनोहर पर्रीकर विरोधी पक्ष नेते आसले तेन्ना ते प्रत्येक खात्याच्या मागण्यांक ज्या पद्दतीन कपात सूचना घालताले त्या कपात सूचनाचेर मंत्र्यांचेर प्रेशर येवप एक्चुअली. कित्याक मंत्री जेन्ना आपल्या खात्याच्या संदर्भात मागण्यांचो खुलासो दिता तेन्ना पयली तेची हें आसता ती त्या कपात सूचनाच्या संदर्भात स्पश्टीकरण दिवपाची आणि ह्यो कपात सूचना ह्यो इतक्यो तकली वापरून मांडपाच्यो असतात की मंत्र्याक खुलासो दितना नाकी न्हू येवंक जाय ह्या कपात सूचनाच्यो. पूण ह्या फावटी आमी पळयलें की कपात सूचना ह्यो फक्त घालूंक जाय म्हणून कपात सूचना घातल्या. त्या कपात सूचनांक म्हणटात ते कांय व्हॅल्यूच ना की मंत्री त्या कपात सूचनाचेर 2च वाक्यांनी स्पश्टीकरण दितालो. सो ऑपोजिशन वॉज ओनली फॉर द सेक ऑफ ऑपोजिशन, अभ्यास करून काय नाशिल्ले. पूण हे खूप डेंजरस ट्रेंड न्ही. फ्रॉम द पॉयंट ऑफ व्यू ऑफ डेमोक्रेसी ऑपोजिशन जर शेवटी 1, 2, 3 अपक्ष आमदार आणि लोक असे म्हणतात की खरो लिडर ऑफ ऑपोजिशन विजय सरदेसाय दिसतालो, ही परिस्थिती जर गोंयच्या विधानसभेचेर आयली जाल्यार हे खूप डेंजरस ट्रेंड. म्हणजे काँग्रेसीन आपले म्हणजे पुट युअर हाऊस टुगेदर फॉर द सेक ऑफ गोवा अशें दिसता तुमकां? हय ना, अशें दिसतात की लोकशाहीच्या हिता खातीर काँग्रेसीन ह्या फुडच्या अधिवेशनाक तरी केवळ सोपस्कार ह्या दृश्टिकोनांतल्यान पळोवपा जायना. आपण अधिवेशना बद्दल लोकांच्या प्रश्नां बद्दल गंभीर आसा आणि आपण विधानसभा जो पराभव जालो तातूंतल्यान पूर्ण सावरला हे काँग्रेसीन दाखोवन दिवचे पडटले. ह्या अधिवेशनान जे गलथानपणा विस्कळीतपणा काँग्रेसच्या बाबतीन दिसून आयलो तो जावं जायना. म्हणजे एखादे प्रेशर जेन्ना सरकारचेर येता तेन्ना त्या प्रश्नाची तीव्रता कमी करपाची चुको ह्या फुडें तरी काँग्रेसच्या काही आमदारांनी करूं जायना. लोकशाहीचे जर पूर्ण हिताचो विचार करतले आमी तर काँग्रेसीन अधिवेशना कडेन खूब सिरियस पद्दतीनूच पळोवचे पडटले आणि आपली जबाबदारी आपली जो रोल जो आसा तो प्ले करचो पडटलो. हय, कर्तव्य रोल. तर आमचो वेळ अजिबात सोंपला. सद्गुरू बाब थँक्यू, किशोर बाब थँक्यू. आणि हे अधिवेशन जे जालां तातूंतल्यान काँग्रेसीचो रोल इतलो पथेटीक आशिल्लो की काँग्रेसीन आपले नेक्स्ट अधिवेशना पर्यंत आपली म्हणजे जी कितें पळय समन्वय आसा ते करचे आणि एक रिस्पॉन्सिबल ऑपोजिशनाचो रोल प्ले करचो. तसोच रुलींग पार्टीन जे ह्या अधिवेशनाक खुबशे मुद्दे फाटले सरकाराचेर घाले ते आतां फुडल्या अधिवेशनांत तांकां करपाक मेळचे ना. फुडले 4 म्हयने भितर परफॉर्मन्स करचे पडटले आणि परफॉर्मिंग गव्हर्मेंट म्हणून प्रूव करचे पडटले हें आमी आतां उलयल्यात. ऑन दॅट नोट वी आर एंडिंग दिस एपिसोड ऑफ जर्नल स्पीक. थँक्यू किशोर बाब, थँक्यू सद्गुरू बाब, and viewers keep watching Journal Speak, keep watching Prudent Media.